हर घर नल हर घर जल सरकाराची व्हडली घोषणा. पूण शिवोले सगळे निर्फल. हर घर चडशे वेळ सुके नल. गोवा 365 घराघरात वचून उदकाची स्थिती जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. मंत्री उलयतात एक करतात दुसरेंच. घोषणा दितात पूण चडश्यो त्यो उदकाच्या पायपावरीच सुक्योच असतात. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो स्पेशल रिपोर्ट. उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज. प्रत्येकाच्या घरात 24 वरां उदक येवपाक जाय अशें सगळ्यांक दिसता. तें उदक 24 वरां येयना जाल्यार दिसाची कांय वरां तरी येवपाक जाय अशेंय दिसता. शिवोली मतदारसंघातल्या मुड्डी झरवाडा तशेंच बंदरवाडा वाठारांत आजुनूय उदक येना. ह्या वाठारांतल्या लोकांनी खुबशीं आंदोलनां केली, धरणांय केली, PWDचेर मोर्चाय घेवन गेले, पूण आजून हो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. ह्या वाठारांत कांय जाणटेय रावतात, नेणटेय रावतात. ह्या लोकांक बांयचेर वचपाक प्रॉब्लेम जाता. तशेंच हे उदक जे येता ते रातचें येता. रातचें उदक येयल्ल्या कारणान ह्या लोकांक जागरणां जाता, लोकांचें प्रेशर वाडटा, तशेंच खुबशे आजार ह्या लोकांक जाता. ह्या लोकांक इतले त्रास सोंसचे पडटा की तांकां कांय लोकांक बांयचेर वचपाक जायना. कांय लोकांक उदक रातचें येयल्ल्या कारणान प्रेशराचेय जाल्लें आसा. उदक हे प्रत्येकाच्या घरांत एटलिस्ट दिसाचे 1 वरां येवपाक जाय अशें थळावे म्हणटात. हे उदक येनाशिल्ल्यान लोकांक घरांची कामां करपाक मेळना. तशेंच गेल्या फावटी नागपंचमी जाली, ह्या लोकांनी टँकर आपोवन हे टँकराचें उदक ह्या लोकांनी यूज केलें. तशेंच आतां गणेश चतुर्थी पावला. हे लोक हे उदक वापरतले आनी कशे घरांतलीं कामां करतले होय प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा. आमदार डिलायला लोबो म्हणटा की उदकाचो प्रश्न हो बेगीनच्या बेगीन सॉल्व आपूण करपाचो प्रयत्न करता. उदक नासले काय सगळ्यात चड त्रास जाता तो घरांतल्या बायलांक. सरकार महिला सशक्तीकरणाच्यो गजाली करता, पूण उदका खातीर जागरणां मारून गोंयची बायलां अशक्त जातात. तेंच्या कडेन कोण लक्ष दितलो? आयकात उदका पुराण. कसले उदीक येता, रातभर जागरण काढून मरता न्ही पळय. दोळे आमचे पळय केदे मोठे जाले ते थमो घेवन सगळे रातीक बसतात थंय. आणि ते बोरिंगाचे येता म्हणून माणसं येना, दिसाचे येना, थेंबर कळना. आणि आमचो नळ कितको खोल आहा ना, सकयल खोल आसा तरी उणे मारल्या 3 इस्काटे आसा. हांगासर उदकाचो थेंबो येयना. कित्याक ते रातच्या 2 एका उदीक सोडटा. आनी बिलां कित्याक फारीक करून घेता? लोकांक जिरे बील आनी आमकां बील. मत्ताचे मेरेन लोकांक झिरो बील आनी म्हाका सदांच बील आहा. खंय उदीक भरता हांव ते? आमगे लोक कितलो आहा? हें कितें नाका जालें अशेंच उदीक सोडपाचें? खंयच्या वर्सांक उडासूच ना, म्हाजो सगळे लोक उदीक भरतालो. आनी आतां म्हाका उदीक ना. आई कितले दीस जाले तुमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा? 2.5 वर्सां जाली आमकां पाणी येयना. आनी कितें त्रास जाता तुमकां हांगा? त्रास म्हणून आतां आमी कोणाचें मागोवन घेता न्हू उदक. म्हागे पांये सारके ना, हातूय सारके ना, ती कामाक वयता. कसल्यानी हांव कोणूय म्हाका काकुटेक लागून दिता. आनी बोरींग येता केन्ना इल्लें बोरिंगाचें येता. मागीर आमी उमळून घेवन सांगलें जाल्यार ते मिटिंगे घेता म्हणून तांकां उदक येयलें म्हणटकीर जालें न्हू तेंचें. आमकां आनी कित्याक घेवन यें उदक? मग आमी आपलें सोडूनच घातलां. आमकां जप मारून लोकांचेच खावया न्हू. आतां आमकां 4-5 वर्सां जालीं अशें उदक येता. नाजाल्यार आमी पयलीं कामांक सुद्दां वयताले तेन्ना पायप आपले घालताले आनी हें करून घराडे आमचो मनीस आसा म्हणटा आमी भरताले थोडें उदीक. आनी आमी तरी वयतालीं. आनी आमकां सकाळ फुडें आतां उदकूच येयना. पयलीं आमकां 7 जाता म्हणून उदक येतालें आनी तें येयलें जाल्यार 12 जाता म्हणसर वयता अशें. आनी ती लायट आसल्यार आमचें उदक भरपाचें, नाजाल्यार आमकां उदक मेळना. पंप लायले सार उदीक येयना. म्हणजे पंप लावपाचें आमकां पयलीं गरज नासली. वयर पासून उदीक ऑटोमॅटीक भरताले, आपुणूच भरताले वयर पासून उदीक. हेजेर सिंटॅक्स येता पळय तो वयर आपुणूच भरतालो. आतां ते सकयल येवपाक सोद. कितली वर्सां जाली तो प्रॉब्लेम? हो प्रॉब्लेम आतां जाली 4-5 वर्सां अशेंच येता उदीक. हंजूण वॉर्ड नंबर 5 ह्या वाठारांतय हाल चल्ल्यात. हांगाची समाज वावुरपी पार्वती नागवेकारान वस्तुस्थिती सांगलीच. ते भायर सरकाराक बचतीचो उपाय सुचयला. आयकात. जर तेंच्यांनी रातचोच जर नळ दवरला जाल्यार एक सर्टन रातचो टायम दवरचो की बाबा एकाक जाल्यार एकाकूच नळ येतलो. एक थंय 1.5 वर जावं शकता, 1.5 जावंक शकता, पण 3कूय येता, 4कूय येता. म्हणजे लोक कितें करता? नळ येयलो काय, नळ आसा काय, उठता उठता परत पळयता. म्हणजे लोक सामको अक्षरशः हैराण जाल्लो आसा. हें हांव कित्याक सांगता की मुद्दाम नांव घेवन ह्या गांवाच्या वाड्याचें हांव कित्याक सांगता तर हेचेर मुद्दाम तांकां आनीक त्रास नाका. अंजुना खंय तें हें विचारपाक नाका. आनी PWDच्या मनशांक आनी ते लायनमॅन आहा तांकांय नाका सोदपाक. म्हणून हांव एरिया सांगता तुमकां. वॉर्ड क्रमांक 5 अंजुना पंचायत आसा पळय, तेतलो वॉर्ड क्रमांक जो 5 आसा पळय, तेचेर ह्यो प्रॉब्लेम जाता की रातचो 1-2-3 कितल्यांकूय येता.
आनी हे पयऱ्या गेलो जाल्यार फुडलो पयरो येना आनी मागीर कंपल्सरी तांकां वॉटर पंप लावचो पडटा. वॉटर पंप लायलो की बिलां येता. बिलां येले की गव्हर्मेंटाकूय आमच्या न्हू विकती हाडची पडटा वीज भायरसून. सो गव्हर्मेंटाकूय तो फायदो जातलो. गव्हर्मेंटान लक्ष घालचो की आपली बाबा वीज खंय, उदीक खंय, रोड खंय वेस्ट जाता. तेन्ना आमकां उदीक जालें 4 म्हयने उदीक येयना. आमी कितें करूं? काल नागपंचमीच्या आदले दिसा सुद्दां टँकर हाडला. आमी कशी जगो? सगल्यांक सांगून पळयलें पूण उदीक ना आमकां. आमी म्हातारी कितें करूं आमी? आमचे भुरगे बाळा इस्कॉलाक वयतात. तांकां सकाळीं उठून हें करूंक जाय. कितें करचें तें तुमी करात आनी आमकां उदीक दियात. आणि आता ऐका थळावी आमदार डिलायला लोबोची उदकाच्या प्रश्नाचेर जाप. आणि आता माझो 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट येवपाचो हा सोनारखेड. आय नो अबाउट दी स्कॅसिटी ऑफ वॉटर आणि हो ट्रीटमेंट प्लांट येयलो म्हणटकूच आमचे रॉ वॉटर फ्रॉम तिलारी विल गो देर गेट ट्रिटेड अँड एटलीस्ट 80% ऑफ वॉटर स्कॅसिटी प्रॉब्लम इन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी विल बी सॉल्व. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार.